A26, page number 13. A26, page number 13. Sugli ami lagi soria dunia deva makanuya anonam so takasoya tarona tu korop dunia jivita tu sorui dunia amka burgya tu Raja burung pavoy Tarona tu korop dunia Jivita tu zorui dunia Amka burgya tu watakoy Tuja Raja burung pavoy. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयच्या ह्या दुसऱ्या त्रेजेनान आयच्या मिसाची मांडावळ करता होली फॅमिली समुदाय नाकेली. ह्या समुदायांतल्या दर एका गोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयची इंतेसांवां पयलें इंतेसांव देवाक दिनवासून रीस डायस बरी भलायकी पासत. दुसरें इंतेसांव देवाक दिनवासून शविन फेर्नांडीस आपल्या 21व्या जल्माच्या दिसाक. आनी तिसरें इंतेसांव देवाक दिनवासून कॅनेट शालिनी सियन आनी एडन तांचेर सगल्यांचेर सांतातुनीचे मजतीन देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया स्वप्ना ओवल आनी फामील बरी भलायकी पासत. आर्थर आनी निकिता भुरग्याच्या देण्या पासत देवाक दिनवासून. हिल्डा डायस बरी भलायकी पासत. आनी सोपून गेल्ल्या दोमिंगो झेवियर आफोन्सो आनी मार्ता फ्रांसिस्का वास हांचे पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे बेटेन मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी जण एकल्याची मागणी तुमी जें कितें मागूंक सोदतात सांत आंतोनीचे मजतीन इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ इश्टानो, आयज आख्खी पवित्र सभा व्हडा संतासान जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाजीक परब समोर उरता. तेच पोरी आमच्या दोन प्रांतांत गवळीक वर्साची दोबाजीक उटकावणी आनी दोन प्रांतीक गवळीक संचलाय हाचो उत्सव समोर उरता. 2025 उत्सवीक वर्सांत आमी आसा आनी ह्या वर्सा बोरवाशाची यात्रेकारां हो विशय आमकां फावो जाला. मोरून गेलोल्या पाप सायब फ्रांसिसान आपल्या दाखल्यान पापाल बुल ऑफ इंडिक्शन स्पेस नॉन कॉन्फ्युडींत हातूंत 2025 उत्सवीक वर्साचो हेतू स्पश्ट केला. बोरवासो फोटोय ना. बागयोंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटींतले 5वें आवेसोरांतले हे 5वें वळींतले सुरती घेवन उत्सवीक वरोस 2025 हाचेर मांडून हाडला. होच जावन आसा विशय ह्या गवळीक वर्साचो. बागयोंत पावलू रोमकारांक बरोवन अशें म्हणटा. धुमाळ्या तावन सोंसणीकाय उपजता. सोंसणीकाये वरवीं आमची तपासणी जाता.
तपासणे वरवीं बोरवांचो उत्पन्न जाता आनी बोरवांचो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. आमच्या जिवितांत धुमाळो, आळकोळी, कोश्ट येता तेन्ना जेजूचेर आमचो बोरवासो आमकां केन्नाच लोजयेन घालचो ना, आमकां केदींच फटोवचो ना, कित्याक हो बोरवासो देवाच्या मितमेर नाशिल्ल्या मोगाचेर बांदलेलो आसा. ह्या मोगाचो पुरावो म्हणल्यार देवान आपलो आत्मो आमच्या काळजान घातला आनी आपल्या एकल्याच पुता जेजूक आमची सोडवण करूंक संवसारांत धाडलो. तर आयज दुसऱ्या त्रेजनाचो विशय सांत आंतोनीचे मजतीन जेजू सोवें रिगून रावुया आनी समाजांत ताचें गोवाय जावुया. मनान दवरून बोरवाशांची यात्रेकारां आमी जावंक आनी दुसऱ्यांक जेजूचो बोरवासो वांटूंक आमकां कृपा आनी बळ मागूंक ह्या मिसांत शिताबेन वांटो घेवुया. मोगाच्या भयणी भावांनो, खेत भाशेन आमी देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिन मासूया दिसा पासत वेळा पासत. आनी सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां आयज आमी जेजूच्या सगळे प्रवेशाची परब समरमता. तेच भाशेन आयज आमी बागयोन आंतोनीच्या दुसऱ्या नोवेनांत वांटो घेता. आनी आयचो विशय आमकां कित भाशेन उस्कायता की बागयोंत आंतोनीचे मजतीन जेजू सोबें रिगून रावन आनी समाजांत ताचें गोंय जावंक. आनी हें कोत्तोली जाल्यार आमकां थीरपणी आमचो बोरवासो गोट करूंक भोव गरजेचो. जशे परेन सुरवातेच्या उतरांनी आमकां केद भाशेन तोच जेजू आमकां आमचो संतोश वाडयता, आमचो बोरवासो वाडयता जेन्ना आमी ताच्या मोगान रिगून रावता तेन्ना. तर ह्या मिसान वांटो घेता आसतना केद भाशेन जोण एकल्याक आमकां तीच कृपा घोटाय मागुया. जायते पावटी आमी चुकल्या, जायते पावटी आमी असोक्त पडल्या, आमचो भावार्थ आमचो बोरवासो कांय पावटी असोक्त जाला. तर ह्या पातकाची आमी दूख धरून ह्या प्राचीत रितीन वांटो घेवया. सगळीं बाराबर म्हणुया. पिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोर अपराध. हे पासत बागयोन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं प्रार्थून मागता. सोद पळयता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मुगसो आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. दुमाळ्यान तावन सोंसणीकाय उपजता. दुमाळो, दूख, कोश्ट चड करून वायट अशें आमी चिंता. पूण बागयोंत पावलू सांगता की बावार दवरतल्या मनशांक ह्या कोश्टांत हेतू दिसून येता. कोश्टांच्या आनी अवघडाच्या वेळार सोंसणीकायेन वागूंक चुकल्या. सोम्या काकुटकर. सोंसणीकाये वरवीं आमची तपासणी जाता. सोंसणीकायेन आमी जशें जशें दूख कोश्ट सोंसता तशीच आमची तपासणी जाता. जशें उज्यांत भांगर घालतोच ताका आकार येता, तेच परी ओगोडायांक फुडो करून आमी मजबूत जाता. आमचो स्वभाव बांदून येता आनी आमच्या भावार्थाची आकारणी दिसून येता. पूण आमच्या जिवितांत कोश्टांत दुखां वेळार जेजूचेर आमचो भावार्थ हाडला. क्रिस्ता काकुटकर. तपासणे वरवीं बोरवांचो उत्पन्न जाता आनी बोरवांचो आमकां फटयना. आमच्या भावार्थाची आकारणी जातोच आमच्यांत
एक खोल आनी ओकोंड बोरवांसो दिसून येता. हो बोरवांसो संवसारी परिस्थितींनी न्हय तर देवाच्या मोगांत आनी भावार्थान रुजून येता. पूण आमच्या जिवितांत जायते फावटी संवसारी वस्तूंचेर मनशांचेर आमचो बोरवांसो दवरला, पूण देवाचेर विस्वास बोरवांसो दवरूंक ना. सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. सोर्गी आणि शांती ताच्या संसारी सोर्गेस पडाय देवा सोर्गीच्या राया सोर्गोदे देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिल वाजता तुझ्या तोड वैभवा पासो आमी तुका वाकांता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तूं संसाराचे पाप काता आमची काकलूट कर तूं बापाच्या उजव्यान बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. खेत भाशेन आमी जोण एकल्याच्या इंतेसा पासत मागुया. जाणी आमकां मागूंक लायलां तांचे पासत आमी मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोहिमेवंत बापा, तुजो पूत जेजू आयच्या दिसा स्वर्गांत सोडून गेलो. ताच्या स्वर्ग प्रवेशांत आमच्या मनशा सोय मानूच ताणें उबारून व्हेलें. ताची मोहिमा आमकां आमचेच मोहिमेचो बरवंसो, कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. ह्या वर्त्या गुटा पासत संतोषपुरी काळजान आमी तुका दिनवासता आनी ह्या संतोशान आनी बरवाशान आमकां सदांची अशें कोर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे जोदेशी तो करो दे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे आतां राजो चलयताय सासनाच्या सासना. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. मोगार थियोफील, जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना तावन ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यान ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणें विंचून काडलोल्या दोन दुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगली खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कोश्टा मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जीन नवसार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयले. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुजाल्यांतल्या कोडसोरान जावंक पूण बापान केले बासावणेक रावूंक जेजून तांकां फरमायलें. ताणें सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुआंवान उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें.
ते सगळे जमलोले आसतना ताणें जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायेलांत तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पोदवेन नेमलोले काळ आनी घडयो जाणो जावंक तुमकां पडलें ना, पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसलेमांत, सगळे जुदेयांत आनी सामार्यांत आनी संवसाराच्या शिमान पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. हें सांगल्या उपरांत ते पडयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्यां मुखावेल्या एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावूनच आसले. ओवचीत 2 आंगोस्त्रां घालून 2 मनीस शिसांक दिश्टी पडले. ताणें म्हणलें, गालिलेच्या मनशांनो, तुमी अशें स्वर्गाक नदर लावूनच कित्याक आसात? तुमचे मोदें वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. आनी एक पावट म्हणुया, संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. सोमेस्त पोरजानो ताळयो पेटात. संतोशाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणी करात, कित्याक भोव वत्या सर्वेस्पराच्या मनशांनी बें दवरचें. सगळे प्रितुमेचो वर्तो राजा तो. जबाब, संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. तुरतुऱ्याचे गोणगोणान सर्वेस्पर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानांक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानांक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. जबाब, संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. आखे प्रितुमेचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताचे मानांक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेची शिंवसनार बसून तो आपली राजवटी चलयत आसा. जबाब, संतोशाचे उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. भाग्योन पावलून एफेसकारान बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोहिमेवंत बाप ताची परिपूर्ण ओलोक तुमकां मेलचे खातीर जाणवाय आनी उगडापे केले गुटांची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसले उंच बवरबाश्यांक देवान तुमकां आपयल्यांत केदी व्हड मोहिमेची ग्रेस्तकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी कसली मीतमेर नासलोली पदवी आमा बावार्थ्यान सवें ताचें बोल दोखोल करता. हें सगलें तुमी ओळखूंक पावच्या खातीर देव तुमच्या गिन्यानाचे दोळ्यांक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन केलो, स्वर्गार आपल्या उज्याक ताका बसयलो आनी सगल्या पडदाना अधिकाऱ्यान पदव्या आनी राजा वयर ताका दवरून ये आनी येवचो आसा ते काळांतल्या कसलेय नांवाचे सत्य वयर ताका घालो, तेन्ना ताणें क्रिस्ता सवें ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगल्यो वस्तू ताचे
पांये तोला घाल्ल्यो आनी ताका पवित्र सोबेचें मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगल्यो वस्तू संपूर्ण कोर्तल्याची भरती. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. उद्गार. Soy sol esporar, soy, 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 soy. Soy sol esporar, soy sol esporar, soy, 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 soy. वचात सगळ्या राष्ट्रांतल्या शीस कोत्तात संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमचे सांगाती आसा. Soy sol esporar, soy sol esporar, soy, 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 soy. Soy sol esporar, soy sol esporar, soy, 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 soy. सर्विस्पू तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ पवतोमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या सांग म्हणलें, बरयलेलें आसा तें अशीं, क्रिस्तान कोश्ट मरोण सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसाक तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुजाल्यातावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बोल्लोप आनी पातकांचें बोगसणें सगल्या पोरसांक पोरगोड जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. म्हज्या बापान भासायलेलें तें हांव तुमकां धाडटलों. म्हणटोच स्वर्गावेले शक्तीन तुमी बरोसोर ह्या शारांत रावात. मागीर तो तुमकां भायर बेतानी पर्यान घेवन गेलो आनी हात उखलून ताणें तांचेर आशिर्वाद घालो आनी घडलेलें तें हें. तांचेर आशिर्वाद घालता आसतनाच ताच्या सोशिल्लो कडसरून चडत चडत तो स्वर्गार वचूंक लागलो आनी तांकां नमस्कार करून ते व्हडी कुशीन जेरुजाल्याक परत गेले आनी तामोन आसतना देव मंदिरांत देवाची तुस्त करीत आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ पवतोमान हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आज दुसऱ्या नोवेनाक आमकां विशय दिला. तो म्हणल्यार आमी दर एकलीं ह्याच भाग्यवंताच्या मोजतीन जेजू सोबे रिगून रावून ताच्याच भाशेन बरे गोवायकी आमी जावंक. आनी आयच्या दिसाक आमी दर एकलीं ह्या आयताराक जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाची परब समोरता. हे दोनूय विशय मनांत धरून आयच्या दिसाक ल्हानसो नियाल तुमच्या सांगाताक ह्याच मिसाच्या बलिदानान करूंक सोदता. पयले सुवातेर जेजूचे स्वर्ग प्रवेशाची दोबाची परब. ही परब भाव भयणींनो आमच्या गिन्यानाक आमी समजून घेतले जाल्यार आमकां जायते पावटी घडये आगोड लागता. देखूनच ल्हानशे घडणेंतल्यान ताची हे परबेची सुटावणी करूंक सोदता. भाव भयणींनो, एकूय राजा आसलेलो. हो राजावय रिटायर्ड जावचो ताजोय वेळ पावलेलो आनी जेन्ना रिटायर्ड जावचो वेळ पावलो म्हणटच ताणें वय थारायलें आपली सगली राजवडकी, आपली गिरेस्तकाय, आपले शिपाय आनी आपलो लोक सगळें आपल्या पुताच्या आधीन करूंक. देखूनच एक दीसय ताणें थारायलो आनी तेच दिसाक हे सगळें पुताच्या आधीन करूंक ताणें थाराव घेतलो. आनी तो दीस आयल्या उपरांत ताणें वय सोबे मोजार सगल्यो आपली गिरेस्तकाय आपल्या लोकांक शिपायांक दवरलेवय आनी पुताच्या आधीनूय केल्यो. आनी म्हणटच पुताक ताणें दिलें म्हणटच हे राजान चिंतलेवय आपूण हे पोलासीन आतां आनी रावचो ना. देखून
हे पोलासींतलो वय तो भायर सरून गेलो वय. आनी जेन्ना भायर सरले उपरांत ताच्या पुतान जो राजा जालोलो ताणें पळयलें वय आपल्या बापायच्या मुखामोलाचेर आस्तेंच तोंड आसा. इतलें आस्तें तोंड मुखामोलाचेर कित्याक तो चिंतूंक पडलो. इतली गिरेस्तकाय म्हज्या हातीन दिल्या कोरी पूण म्हजो बापूय इतलो खुशाल कित्याक आसा. आनी तेन्नाच ह्या पुतान राजा जालोलो. ताणें वय दोग शिपाय ताच्या फाटल्यान धाडले पळोवंक आपलो बापूय खंयसर वेता. आनी हो ताजो बापूय राजवटकी सगळी पुताच्या हातान दिली म्हणटच एका पयसुल्या गांवांत गेलो वय. हे दोग शिपाय ताच्या फाटल्यान पळोवंक गेले वय. आनी तेन्नाच ताणें पळयलें वय एका गांवांत एक व्हड पोलास आसलेली. हे पोलासीन हो राजा भितर सरलो आनी पयसुल्यान हे शिपायांनी पळयलें वय ती पोलास सोबीत सुंदर आसा. जी पोलास हे राजान आपल्या पुताक दिल्या ती कांयच न्हय पूण ती पोलास ओदिकूय सोबीत सुंदर आसा. येवनूय ह्या दोगूय शिपायांनी त्या पुताक राजा जालेल्याक सांगलें वय ही पोलास जी आसा ती कांयच न्हय तुजो बापूय जे पोलासीन भितर सरला ती ओदिकूय सोबीत सुंदर आसा. देखूनच तो खुशाल आसलेलो खुशाल बरी जावन तो हांगासरलो भायर सरलेलो. वय म्हज्या भाव भयणीनो आज आमकां दर एकल्याक असलीच गोत असलीच घडणी आयच्या परबेक दिश्टी पडटा. कित्याक आमी सगळीं संवसारान जियेतना ही संवसाराची यात्रा करतना आमी सगळीं चिंततात संवसाराची यात्रा सोंपली म्हणटच आमचें कितें जातलें. पूण आयची परब आमकां दर एकल्याक उगडास करता. पयले सुवातेर जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब आमी समोरपतना आयच्या दिसाक भाव भयणीनो 3 वस्तू आमकां कळीत जाल्ल्यो आसात. पयली वस्त ती म्हणल्यार देवान आपल्या पुता उदेशी आमकां दर एकल्याक एक भासावणी दिल्ली आसा. ती म्हणल्यार हो स्वर्ग आपल्या पुता उदेशी म्हाका आनी तुमकां ताणें भासायलेलें आसा. आज दुसरी वस्त म्हणल्यार आमकां हे परबे उदेशी बोरवोसो उत्पन्न जाल्लो आसा. ही यात्रा जिविताची सोंपली म्हणटच आमकां आमचें फुडलें जिवीत ह्याच पुता उदेशी असलीच पोलास आमकां दर एकल्याक तयार केल्ली आसा. तशेंच पुता उदेशी आमकां दर एकल्याक बऱ्या कुटुंबा उदेशी बऱ्या जिविता उदेशी म्हाका आनी तुमकां ही पोलास फावो जातली तें म्हणल्यार स्वर्गीचें राज. तिसरी वस्त म्हणल्यार आमकां दर एकल्याक मिसांव दिल्लें आसा. जें शिसांक दिलेलें तें म्हाका आनी तुमकां दर एकल्याक हांगा एकठांय जालेल्यांक असलेंच मिसांव आमकां सगल्यांक देवान आपल्या पुता उदेशी आयच्या दिसाक फावो केल्लें आसा. आनी आयच्या दिसाक ह्याच विशयाचेर आमी नियाल कोत्तात. तें म्हणल्यार आमी दर एकलीं हेच भाग्यवंताच्या मोजतीन जेजू सोबीं रिगून रावून एक बरें गोवायकी ह्या संवसारांत जावं. आनी आज तर बरें गोवाय आमी जातले जाल्यार आज आमकां होच आमचो भाग्यवंत नमुनो आनी मार्गदर्शन जाल्लो आसा. ह्याच आमच्या भाग्यवंतान पयलीच वस्त जे मिसांव दिलेल्या कार्या पाडटना केली ती म्हणल्यार आपले जिवितान देवाचें उतर ताणें परगट केल्ली. भाव भयणीनो एके वस्तूर एकूय 7 हातुनीची जेन्ना मीस चलतालें तेन्ना मिसाक वचूंक मेळना जालें. कित्याक तिचो घोव तिचो पोती बरो ना जालो देखून मिसाक वचूंक मेळना जालें. पुणूय फिरगोश लागींच आसलेली पूण वचूंक मेळना जालें म्हणटच ही वस्तूय दुखी जाली. पूण हांव चिंतूच जेन्ना मीस सुरू जालेलें जेन्ना शेरमांव कोत्ताना हो शेरमांवूय भाव भयणीनो देवाचें उतर तिका आसा तशेंच फिरगोजेन सावन आपल्या घरांत आयकूंक येवंक लागलें. जे 7 हातुनीन कितें सांगलेलें तितलेंच फिरगोजेन सान तिच्या घरांक तिका आनी तिच्या पोतीक आयकूंक आयलें वय. ती अजाप जाली. स्वत मानूंक ना वय तिणी कित्याक उलयता आवाज आयकूंक येता तो जावन आसा 7 हातुनीचो अशें तिणी स्वत मानूंक ना वय. पूण मीस जेन्ना सोंपलें लोकूय घरा आयलो तांची शेजारी घरा आयलीं तेन्ना हांव चिंतूच ताणें
शेजाऱ्या सोबे विचारले आनी म्हणलेंय अशें अशें सांत आंतोनीन शर्माक देवाच्या उतरान सांगलां. ती म्हणूंक लागली वय ओय अशेंच सांगलां पूण तूं मिसाक येवंक ना जाल्यार तुका कशें कळ्ळें. ह्यो तरेन सांगलें वय सांत आंतोन उलयता तें आल्ताराचेर सावन म्हज्या घरांत म्हाका आयकूंक येतालें, म्हज्या पोतीकूय आयकूंक मेळ्ळें. आनी खरें म्हणल्यार तोच शर्माव तेच देवाचें उतर सांत आंतोनीन पोरगोट केलेली. फिरगोचेन वचोन आसतना तिच्या घरांत तिका आयकूंक मेळ्ळें. असली मिलाग्र असलें विस्मीत सांत आंतोनीन केल्लें आमकां दिश्टी पडटा. कित्याक पयलींच वस सांत आंतोनीन केली ती म्हणल्यार देवाचें उतर जिवें उतर संवसारांक ताणें पोरगोट केलें. देखूनच ती फिरगोचेन नासतना देखून ह्यो वस्तोरेक हें देवाचें उतर तिच्या काळजान जिवितान तिका आयकूंक मेळ्ळें. एक ह्यो वस्तोरी सांत आंतोनीच्या मिसाक वेताना हांव चिंतूच थंयसर गाटर आसलेली थंयसर पडली वय चिंतलें वय आपूण आतां मेडी जातली आनी मेडी जावन आपूण कशी फिरगोचेन वेतली मिसान कशी भाग घेतली. पूण उतल्या चिकलान पडून देखून तिका वय कसलेंच मेडेपण कसलोच चिकोल लागूंक ना वय. कित्याक ती सांत आंतोनीच्या मिसान वचून देवाचें उतर आयकूंक सोदताली. असलें विस्मीत हेच भाग्यवंतान केल्लें आमकां दिश्टी पडटा. देखून आयच्या दिसाक पयलींच वस आमच्या नियाळान तें म्हणल्यार हेच आमच्या भाग्यवंतान बरो गोवायकी जाताना देवाचें उतर संवसारान ताणें पोरगोट केलें. देखूनच आमी सगळीं दर दिसाक मिसाचे भेटेन वांटो घेतना देवाचें उतर आमी आयकतात अनुभवतात. हेंच देवाचें उतर पोरगोट करूंक होच भाग्यवंत आमकां मार्गदर्शन आनी नमुनो जाता. आयच्या दिसाक सुरवातेच्या उतरान आमी आयकलां तें म्हणल्यार आमकां दर एकल्याक बोरवोसो दिल्लो आसा. आयची परब आमकां बोरवोसो दिता आनी होच भाग्यवंत जिवो आसतना मेलो म्हणटच आमकां सगल्यांक बोरवोसो ताणें आमच्या जिवितान उत्पन्न केल्लो आसा. एकूय बरो गिन्यानी ह्याच भाग्यवंत आंतोनीच्या फिरगोचेन वेतालो आनी वेताना ताची जीबूय चड सुबेज उलोवंक सोदताली. कोणाकूच तरी वायट तो म्हणटालो कितें तरी वायट तो कोत्तालो आपल्या उतरांनी. आनी तो वेताना हांव चिंतूच ताका एक वस्तोरी बाजारान दिश्टी पडली वय आपल्या माथ्यार धाकटुलो पांटुलो घेवन आसा ती. तेणें वय हे वस्तोरेक अशें म्हणलें वय दिसभर असले पांटुले घेवन तकलेर पेज घेवन कित्याक भोंवता अशें म्हणून तिच्या काळजाक दुखोवन तो मिसाक गेलो. आनी जेन्ना मिसाक पावलो तेन्ना हे सांत आंतोनीच्या फिरगोचेन मीस चलतना शर्मान याज्ञिकान अशें म्हणलें वय आमची जीब कांट्याची जावंक शकता आमची जीब भांगाराची जावंक शकता पूण ती कसली कोत्तली ती आमच्या हातीन दिल्ली आसा. कित्याक भाग्यवंत आंतोनीन आपली जीब भांगाराची केली आनी ताचें जिवीत प्रमाणीक जालें. असलीं उतरां ताच्या काळजाक लागलीं वय ताच्या काळजाक दुखलीं वय आनी तो चिंतूंक पडलें वय बाजारांत ह्यो वस्तोरेक आपूण हें दुखयलां म्हज्या उतर आनी म्हजी जीब कांट्याची हांवें केल्या. भाग्यवंत आंतोनी भाशेन आमचें जिवीत प्रमाणीक आनी म्हजी जीब भांगाराची हांवें करूंक ना. दुसऱ्या दिसाक घरा येवन रातचो न्हिदल्या उपरांत ताणें चिंतलें वय ही वस्तोरी म्हाका पोत्तून मेळ्ळे जाल्यार भाग्यवंत आंतोनी भाशेन हांवूय जिवितान कितें बरें कोत्तलो. दुसऱ्या दिसाकूय बाजारांत गेलो हीच वस्तोरी पांटुलो माथ्यार घेवन चलताली. तिका ताणें म्हणलें वय तुजो पांटुलो म्हज्या हातीन दी तुजे तकले वयलो पेज म्हज्या हातीन दी जाय जाल्यार म्हज्या कांदार दी. आनी वस्तोरेन ह्या गिन्यानी मनशाक म्हणलें वय आज म्हजें काळीज शांत जालें म्हजें काळीज कुशालकायेन भरलें तुवेंच म्हज्या जिवितान बरेंपण हाडलें. वय म्हज्या भाव भयणीनो होच भाग्यवंत जिवो आसतना आनी मेलो म्हणटच दर एकल्याक बोरवोसो ताणें उत्पन्न केलो. आनी आज आमी सगळीं हेच परबेक हेच मिसान वांटो घेतली आमकां होच उलो होच भाग्यवंत मागता तो म्हणल्यार आमी असलोच बोरवोसो एकामेकाच्या जिवितान उत्पन्न करूंक. आनी आयचे परबेक होच बोरवोसो जेजून आमकां दर एकल्याक शिसावदेशी फावो केलो. निमणी वस सोंपयतना ती म्हणल्यार आयच्या विशयान आमकां सगल्यांक
एक बरें गवायकी जावंक उलो मारलो आसा. भाग्यवंत आतोनूय बऱ्यांतल्यो बऱ्यो विजमितां मिलाग्री कोत्तालो. पूण एका दिसाक वडिलान म्हणलेंवूय तूं विजमीत कोत्ता जाल्यार मिलाग्री कोत्ता जाल्यार म्हजे पयलीं परवानगी घे आनी मागीर विजमीत कर. भाग्यवंत आतोंत असोच वाटेर चलतना इमारतेचे वयर एकलो काम कोत्ताना आवतेजूच आपलो हात सोडलो आनी काला पडटालो. तेन्नाचूय होच भाग्यवंत आतोन थंयसर पासा जाताना ताका ताणेंच म्हणलेंवूय थंयसरूच राव. वाऱ्यार ताका दवरलो आनी आपल्या अधिकाराची फुडाऱ्याची परवानगी घेवंक गेलोवूय आनी थंयसर ताका म्हणलेंवूय एक मनीस पडटा तुजी परवानगी म्हाका जाय आनी ताणें ताका परवानगी दिली. उपरांत भाव भयणू ताका पोत्तून विजमीत करून बरे भाशेन जमनीर ताणें हाडलो. आज होच भाग्यवंत पावलू काल्तिकायेचें ल्हानविकायेचें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा. आज तर बरें गोवायकी ह्या संवसारान समाजान आमी जातलीं जाल्यार आज देवा मुखार मनशा मुखार ल्हानविकायेन काल्तिकायेन हेच भाग्यवंता भाशेन जिवंक गरज आसा. तेन्नाच भाव भयणीनो आमी एकामेकाच्या जिवितान समाजान होच बरवसो हेच बरें मिसांव होच भावाट आमी परगट करूंक पावतलीं. मागुया हेच परबीक आमी वांटो घेताना चर्चेसून आमकां बरवसो भावाट मिसांव दिलां. तेंच मिसांव हेच भाग्यवंता भाशेन आमच्या जिविताक आपोवण्याक सोंपता तसली जिवीत जियेतना सदांच एकामेकाक बरें मार्गदर्शन दिवन होच भावाट परगट करूंक दिल्लें मिसांव बरे भाशेन पाडूंक आमकां दर एकल्याक कृपान बोल हेच भाग्यवंत आतोनीच्या मोजतीन मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी भावताची उच्चारणी आमी करुया. सत मानता देवाक सोरपदा बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो आंकवार मेळटाय जल्मलो पोंच पदाने सोंसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेळदान पिलो तमल्या मने देंवलो तिसऱ्या समान्यांतलो जेवन जालो स्वर्गांत चडलो सोरपदा देवपाच्या वचऱ्यान बसला थंय कांयच्या मुल्यांची मुसुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एककार पातकाचें मोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची मागणी देव आयकता म्हणटूच आमची कांय मागणी आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या गौलीक फुडाऱ्यांनी आपूण देवाचेर बोरमोसो दवरतले उत्तम नमुने आपले पोजेक जावन बोरवाशाची यात्रेकारां कशीं तांकां सुर्गीचे वाटेन चलून व्हरूंक पवित्रित्वेचो आदार मागतना नव्या पाप साहेब लियो 14 हाका हातान दिल्ली जुट्टी आनी जबाबदारी मोगान चलूंक करपाक तशेंच सोंपलोल्या पाप साहेबाक सासणाचो विसो मागुया. देश कारबार चलयतल्यांनी मनशांक चेपोवन दवरतल्यो बांदवली आनी धोरणां नपयत करून सोमेस नागरिकान मेकलेपणान जियोच्यो वाटो सोडून त्यो वेव्हारांत घालूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाचो गूट आमा तांच्या पाटलावदाराच्या काळजांनी सर्गीचे राज जोडचे ओंत्रेक बालगून तेच दिशेन बोरवशान पावलां मारूंक आमकां बापाचें बोल मागुया. दूख संकोश्ट पिडा सोंसतल्यांनी
आपल्या जिवितांत निराशीपणाक जागो दिना जावंक पूण सोम्यान आपल्या कोश्टा मोन्ना पुनोज्जीवनपणा आनी सोर प्रवेशा वरवीं जोडलेल्या मुकुटाचेर नदर दवरून बोरवोशान फुडें पावल मारूंक दुसऱ्यांक बोरवोशाची किडनां जावंक आमकां बापाचें बोल मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज त्रेजनान आपलीं इतेसांवां बेटयलोल्यांक मागूंक लायलोलें तशेंच आमा सोमेस्तांचेर भाग्यवंत आतोनीची मोजतीन सुबा आशिर्वाद आनी भावार्थ बोरवासान आमी अदीक वाडोवंक आमकां कुरपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मोगाळ बापा, ही आमची कांय मागणी आमची आमकां दवरल्यान तशेंच जायते आमचे काळजाचे अंतरेक आसा तेय आमी तुजे मुखार दवरता. आमच्या भुरग्यां बाळा पासत आमी मागता, आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागता. तुजेच मजतीन तुज्या सांगाता रिगून रावन फाव ते बरे गोवायकी आमी जावंक आमकां तुजी कृपा गोठाय फाव कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बिटूने वेळार गायन घेवया. बिटूने वेळार गायन घेवया. C4 पेज नंबर 29. C4 पेज नंबर 29. Ubun karu निर्मल खालसा तुका भोपो देवानी उंचा मोदे सोदान करून शांती करून देवानी उंचा मोदे सोदान करून शांती करून Asa Jesus, tu és el glorioso. Asa Jesus, tu és el glorioso. Asti dona, baura soga, tu cabito. Sosa sogno uban boru tuje mukar bapa babu. Sosa sogno uban boru tuje mukar bapa babu. Asa Jesus, tu és de Asa Jesus, tu és de Burgoduso. म्हज्या बाबईन म्हजें आमचें बलिदान सोरपयदा देवपाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेंत आमच्या शुभेच्छा दावा सोयस्पोड मानून घेऊ. प्रार्थया. प्रितीवंता बापा, तुज्या पुता जेजूचो स्वर्ग प्रवेश संभ्रमून हो वाखाणेचो योद्न आमी तुका संभ्रमता. ह्या योदनान तुका आमची खालती देणी भेटोवन आनी तुज्या मोहिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो दिताय त्यो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक साणूंक आनी स्वर्गीच्या मोहिमेवंत जिविताचेर आमचें काळीज आनी मोन दवरूंक आमकां फाव कर म्हूण आमी मागता.
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारतां सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा सोर काळयान सोर उथांचे क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा सोमी जेजू महिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मरणाचेर जोयत व्हरून देवदूताच्या जोयता गायना मदें दोबाच्यान स्वर्गात चडून गेलो देवा आनी मनशा मदें मदेस्त तो संवसाराचो मनसुबेदार आनी स्वर्गीच्या दोलबारांचो धनी आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बरवासो जावच्याक जेजू आमचे मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो जेजू पवित्र सोबेचो ओरूंब आनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेत हांव देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी स्वर्गीचे सोल दोलबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्याची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट म्हणून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिलें आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणीक कोर्राचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावाताचो गुरपर गोठुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी गुडास कोता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बाग्योन बापा फिलिपनेरी आमच्या गोंडी बापा सिमिया आमच्या आदरी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय
पुनोची ओणपणाचो बोरवो सोदून मेल्ल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तशी पोटजोडीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मागतांक. आग्वार मारिया देवाची माय सांगाती बागेवन दोनतान चड काली तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोंडाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो रायज आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांचें उतरेकता तर आमकां आमची उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सुरकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन मुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पुणच्या पवित्र सभेच्या बावटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेर प्रमुखाक शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सुद्दां खाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान सगली सुभागी. म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुत्राक म्हाका बरें मेळटली. हांव खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Diusata muchace can Liblo lo unia rupan
वाडले भुकेल्या पिवूंक दिलें तानेल्या ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मोग मिळीत नाशिल्लो ल्हान व्हडल्या दुर्बोल क्रेस्तांक सांगाती दोया चाकरा एका जेवणाक बसोयली सगळीं भुरगीं देवाची ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मोग मिळीत नाशिल्लो मोरणांतलो जीवन जालो पोरी पूण गोड आसतालो ह्या पास्काचें तें जेवण कोराराचें तें जेवण ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मोग मिळीत नाशिल्लो जेजूच्या पास्कान वांटो कोरारान बापून बरो ह्या मेजाच्या बागेयान ह्या जेवणाच्या वाटेल्यान ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मोग मिळीत नाशिल्लो पाकाक आमी मोरता बाबाच्या जिवान मोरता दोन दिसाचे पास्कामचे पास्का जेवणा सोमाचे ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मायमोग मिळीत नाशिल्लो ताचो मोग मिळीत नाशिल्लो संतोषाचे जेवण कोरया पास्काचो आनंद लावया नवो कोरा सांबाळ्या
वास्या ताचो मायमो मितमे नाशिल्लो ताचो मायमो मितमे नाशिल्लो ताचो मायमो मितमे नाशिल्लो ताचो मोग मितमे नाशिल्लो ताचो मायमो मितमे नाशिल्लो ताचो मायमो मितमे नाशिल्लो ताचो मायमो मितमे नाशिल्लो ताचो मोग मितमे नाशिल्लो देव जाता मनशाचें काळ लिपलोलो उड्या रुपान ताणें वाडले भुकेल्या पिवूंक दिले तानेल्या ताचो मायमो मितमे नाशिल्लो ताचो मायमो मितमे नाशिल्लो ताचो मायमो मितमे नाशिल्लो ताचो मोग मितमे नाशिल्लो प्रार्थुया. स्वर्गींच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुता जेजूक स्वर्गार उबारून आमचे मनशां स्वयं तुवें तुजे मोहिमेक पावयलें आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या देवीक जिवितांत वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाचे अंतरेक आनी सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मातशें बसूया. आयज जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब आनी आयज आमी दुसरें त्रेजेन मनयलां सांत आंतोनीचें. आयची मांडावळ केल्ल्या होली फॅमिली समुदाय नाकेली हांकां आमचे दिनवास. तशेंच आयज आमकां देवाचें उतर परगोटलां फादर डॉमिनीक ताकाय आमचे दिनवास. चोद्रायदरची दर दिसाक सांजेर 5 वाजता संदान साक्रामेंत म्हणजे कुमसाराचो साक्रामेंत घेवंक तुमकां सोयेक आसा. वयर कपेलान सांजेर 5 वाजता पाद्री हाजीर आसतले. आनीक एक पावटी उगडास करता, आमकां मिलाग्री जाय. आनीक ह्यो 13 मिलाग्री ज्यो ऑफिशली मानून घेतलेल्यो आसात त्यो घातलेल्यो आसात त्यो तुमी वाचच्यो सद्दां आनी जाणा जावच्यो खंयच्यो मिलाग्री मानून घेतलेल्यो आसात त्यो. फेस्ताच्या दिसा हेजेर क्वीज आसतलो देखून तुमी सगळ्यांनी ते शिकून रावचें. आनीक ह्यो मिलाग्री जर तर तुमचे सवें जाल्ल्यो जाय जाल्यार देवा मुखार आमी नितळ निर्मळ येवपाक गरज. देखून दर दिसाक कुमसाराचो साक्रामेंत दवरलेलो आसा. येयात, कुमसार जायात, संदान करात देवा लागीं, पेल्या लागीं आनी मिलाग्री तुमच्या जिवितांत जेरूल घडटल्यो. तुमकां कोणाक फुलां वो स्नॅक्स वो भेटवणी दिवची खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसाक तुमी संपर्क करचो. जरी तर तुमकां खुशी आसा जाल्यार आदीं फुडेंच तुमी कळोवचें आमच्या ऑफिसाक. मागीर लूट जायना जावपाक आनी सगळें सुबेज जायना जावपाक आदीं फुडेंच तुमी कळोवचें. वाचपाक करूंक खुशी आसा तांणी आपलीं नांवां आमच्या ऑफिसान आदीं फुडेंच दिवची. आनीक एक पावटी उगडास करता तुमकां, आमी हायवेचेर आसा आनीक ह्या हायवेचेर येता आसतना हीं मोटरां जीं येतात तीं आमी हिंगा देवस्थानाक येयल्या म्हूण तांकां खबर ना. ते आपणाची सदांचे स्पिडीचेर येता.
देखून दोनूय वाटेन बरे भाशेन पळोवन रस्तो क्रॉस करचो. तुमी मोटरां घेवन येतात आनी तें पार्किंग करपाकूय बीन सुवात जाय. आमचे आदाराक आमचे ट्रॅफिक पुलीस तशेंच आमचे वॉलंटियर्स सदांच आजीर आसता. तांचे तुमी आयकुचें. ते सांगतात थंयसर तुमचे मोटरां दवरून एडजस्टमेंट जो करूंक जाय तो सगल्यांनी करचो म्हूण आदी फुडेंच मागता. आनीक एक पावटी उगडास करता, तुमी मागणें करपाक जेन्ना फुरसा लागीं रावतात तेन्ना खंयच्या वाटेन रावपाक जाय? त्या वाटेन, दुसरे वाटेन, रस्त्या वाटेन कोणूच उबो रावचो ना. आनी जरी तर कोणूय रावला उबो जाल्यार दुसऱ्यांनी तांकां उगडास करचो. मागणें करपाक दुसरे वाटेन, फाटले वाटेन वेचें, ह्या वाटेन नाका. तुमची देणगी आयच्या दिसाक फाउस्ता आल्मेदा 1000 रुपया, इग्निशियस रिबेलो 5000 रुपया, कॉस्तान्सियो बारेटो 5000 रुपया तुमच्या उदारपणाचेर देवान आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सोरपयदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. सांत आंतोनीक मागणें. नोमान तुका सांत आंतोन तूं वर्तोताय फूल निर्मलाचें आनी अनोंद क्रिस्तांवपणाचो हांव तुका मानता. जाणटिकायेच्या आनी देवमोगाच्या बोरव्या आनी कुशाल बोरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला. दिवून भोव खालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री कोरचें देणें व्हडा बोरवाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोती कोर म्हूण ह्या किरकोळा पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एकोमतीक सांपडलोल्याच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता. पवित्र सभेच्या सोर मुखेल्यांक कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यांक तुका समर्पिता. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक बरे भलायकेन सांबाळ. म्हजो दिसपटो ग्रास दी. म्हज्या वावराचो फोळ म्हाका मेळूं. सोर पिडेस्तांक आनी कश्टवतल्यांक तूं आसरो जा. काम नाशिल्ल्या तरणाट्यांक बरें काम आनी फुडार फावो कर.
भुरग्याचें देणे नाशिल्ल्या काजारी जोड्यांक तें देणे फावो कर सोर भुरग्यांक भावर्थान वाडूंक तुजी मजत लाभय म्हज्या पातकाची खोरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो वर्तो मोग म्हाका जोडून दी आनी अशें हे जिणेंत विश्वासान सोम्याची साकरी करून तुज्या सांगाता सासनाच्या सासनाक बापाक वाखाणूंक ताका भोगूंक आनी आशिर्वादीत करून स्वर्गा राज्यान म्हाका पावय अशें जावं पिडेस्तां पासत मागणी आनी आशिर्वाद सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं सोम्याचे नावीन आमचो आदार स्वर्गांनी संवसार रचला हे सोम्या जेजू क्रिस्ता सांत आंतोनीक सोर पिडेस्तांक आनी निर्गोट्यांक सांबाळ करूंक आनी भलायकी लाभूंक प्रार्थना करून आमकां तुवें लाभ दिलोय ताचे मजतीन कुडीची आत्म्याची आनी मोतीची पिडे कश्टोल्यांच्या तुज्या चाकरा चाकुरणीचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचलोल्या आत्म्याक ऊब दिवन जिवा बरीत कर अशें आनी आमच्या कश्टांतले नितळ जावन बेगीनूच तुजे दोयेन भलायकी दवरच्याक पावूंक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवें आसूं तुमकां राखूं तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सोरपदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं So the